आयज आमी पणजे डेप्युटी कलेक्टराक मेळोंक येयलेले. हो इशू जो आहा तो आमचो गाड्यांचो. आयज आमी हिंगा कित्याक येयल्या की आयज आमचो एक्झॅक्टली 1 वर्स जालें जो लास्ट इयर 21 आमचे गाडे मोडलेले. सगल्यांक आमकां रस्त्यार उडयलेले. आतां 1 वर्स जालें आमी फॉलो अप करता. आतां थिंगा मार्केट बांदूनय रेडी जालो. आतां लास्ट फायल पावल्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन 20 तारीख जुनाचे पावलेली. आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदता की आमी रियली सॅटिस्फायड आहा डेप्युटी कलेक्टराचें जें काम करपाचें हितून. कित्याक तेणें 10 दिसांनी हो इशू जो प्रोसेस आहा तो लागीं हाडला. आनी ताका आमचो थोडे डावट आहले ते आमी एक डेलिगेशन येयलेलें ताका मेळोवपाक. आनी ताणें आमकां सांगलां की तुमच्या म्हणजे सामके कायद्या प्रमाणे हें आमचो अलॉटमेंट जातलो. आनी ताका आमी हें विचारलेलें की इलेक्शन आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागत जाल्यार आमकां त्रास जातले अलॉटमेंटाक. ताणें आमकां सांगलां जर तो त्रास पासून जायत जाल्यार आमी सगलो ग्रावंड वर्क करून दवरतले आनी फेज वायज तुमकां आमी हें करतले. पूण इलेक्शन पासून कोड ऑफ कंडक्ट जाल्यार इलेक्शन जावनूच तुमकां हें आमी फेज वायज दितले. आनी आमी आमचो कितें इशू आहले लायक थिंगा कितें कितें जावंक जाय आनी कशें दिवंक जाय म्हणजे फ्रूट वेंडरांक मागीर एके फेजीन, मागीर गाडेकारांक एके फेजीन, मागीर कोकोनट वेंडरांक एके फेजीन. तेणें सांगलां दॅट वी वील बिफोर डुईंग द फायनल थिंग ही वील हॅव अ वर्ड विथ अस एंड अकॉर्डिंगली ही वील डू दीस. कित्या खातीर दिवंक तुमकां रिजन कितें एक्चुली? रिजन पळय ती काम सगळें जालां म्हणटा तुमी. काम रेडी जालां, सगळें तयार आसा, मार्केट तयार आसा. आतां तो कितें म्हणटा आतां गव्हर्मेंट प्रोसेस 20 तारीख फायल पावले हिंगा. सो देर इज अ प्रोसेस म्हणटा तो टू अलॉटमेंट द गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी टू हँड ओवर टू यू ऑल. बट देन देर इज अ प्रोसेस. सो दॅट प्रोसेस इज गोईंग ऑन. हांव येवन हिंगा फॉलो अप करता. पूण तो प्रोसेस जो आहा तो आतां एटलीस्ट फायनल स्टेजीर पावला. आनी 10 दिसांनी तो म्हणटा आनी एक 10 दिसांनी ते सगळें कंप्लीट जातलें म्हणटा तो. अशें सांगलें तुमकां डेप्युटी जातलें म्हणटा तो. एज पॉसिबल करता म्हणटा तो. सो आमकां आतां आमी तें कडेन फकत एकूच रिक्वेस्ट केला की ते कोणाक अलॉटमेंट जाता ते आमच्या गोंयकारांक जावंक जाय. ते मायग्रंटाक तितून दुसरे भायले कोण थोडे थिंगा हाडून बेश्टे दवरलेले तांकां मेळोंक उपकारना. हांवें ताका सांगलां सीएमान पासून हें आमकां जेन्ना आमी मेळोंक गेलेले तेन्ना सीएमानूय सांगलां आमकां की ही जी रिहॅबिलिटेशन जी स्कीम आहा ती आमच्या गोंयकारांक खातीर आनी हे गोंयकारांक सामके लोकांक मेळोंक जाय तें आमी ते पॉयंट घातला आमी आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा. तेणी कितें आन्सर सांगता तुमकां? तेणें सांगलां वी वील व्हेरीफाय. तो सांगता की एकलो पासून मिस जावचो ना तुमचो आनी सगल्यांक तुमचे कोण मेळोंक जाय तांकां रायट लोकांक मेळटले.